लोककोंतीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाचे दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जाले. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सोरोप धाडले. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केले. सर्वेस्परान आमचे सुरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचे उठणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चींत दिवन आयक. म्हजे पोरचे हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतालीं आनी काळजांत थावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपले खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. पूण तोंडापूत ते मात ते तांचें उलोवप, तांच्या ओंठांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोणवाळायेन तांचे पातक ताणें बोगशिले आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचे चोडूंक दिल्लो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं न्हय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदन मोहिमा. स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दयान सोडवण केली. सर्वेस्पराक जोय. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बोगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेजान अरण्यांत सोरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात ते सगळ्यांचो नाश जायना जावंक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो.
इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तींचे फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केला. नियाळाक आदार. कुरीस ही आमची धर्माची एक व्हड खुणा. आयज आमी पवित्र खुर्साचे जैतांची परब समोर पोताव. गोंयांत जायते स्वातींनी पवित्र खुर्साची देवोसांव नेटान चलता. पवित्र खुर्साची भोक्ती आमच्या समुदायांनी भावाटान दिसून येता. पवित्र खुर्साची परब चड करून आमी मायाचे म्हयन्यांत करताव. हाचें कारण म्हणल्यार आदल्या काळांत आमचे गोंयकार आपले काम धंद्याक लागून मुंबय वेताले आनी मायाचे सुटयेंत गोंयांत आपले गांव घरा परतताले. गांवचो एकवट सांबाळपाक सगळ्यान एकठांय जावन ते भक्ती भावनेन पवित्र खुर्साची परब करताले आनी अशे तरेन खुर्साचेर भावाट धरून आपली ओत्मिकाय वो खुर्साचें देवोसांव वाडयतालीं. आयज पर्यान पवित्र खुर्सा लागीं आंगोण्यो करतात आनी आपल्याक जाय तें मागल्या उपरांत मेळटकूच देवाक आर्गां दितात. आयचे दिसाची वाचपां पातक्याचेर वळख घेवंक शिडकायतात. लोक देवाचेर आनी मोजेजाचेर आड उलोवन पातक करतात. नाका आसलेलें उलोवन आपलो भावाट देवा सुरशिलो पयस दवरतात. पूण शुभ वर्तमानांत सोरपाच्या जाग्यार मनशाच्या पुताक उबारतात. आमकां सासणीक जिवीत मेळचे पासत देव आपले एकल्याच पुताक दिता. पातक आदारून जेजूचेर आड वेतात. जेजूक आमी दर एका पातकांतल्यान परतून परतून खुर्सार खेळायतात. आमी आमच्या पातकांतलीं मेकळीं जावन जेजूच्या खुर्साक जोत दिवया. तर आयज आमचे मागणें जावन दी आमी पातकांक पडना जावंक तुजें बळ दिवन आमचेशी तूं राव जेजू.